2012 पासून म्हणल्यार जाता की आमच्या समाजामध्ये वेगवेगळे फॅक्शन्स जावपाक लागली आणि हाजो खूब परिणाम फंक्शनींग ऑफ द भंडारी समाज कमिटी हाजेर जावपाक लागलो. म्हणजे कांय लोक कोर्टान वचपाक लागले, कांय गोश्टी ज्यो घडूंक जायना त्यो घडपाक लागल्यो. सो हे अशें फुडें जावचें न्ही म्हणून आमी सगळ्यांनी आतां एक संकल्प केला की येणाऱ्या काळात बेगिना बेगीन आमचे सगळे नेते आसा एक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज आपले राजकीय जें कितें हें आसा एफिलिएशन आसा तें सायडीक दवरून समाज म्हणून सगळ्यांनी एकठांय जावप आनी हाची सुरवात तुमकां म्हणपाक जाता की देव रुद्रेश्वर जो आमचो आराध्य देवता आसा ताच्या चरणा कडेन 24 तारखेच्यानूच ही जातली अशें हांव एनावन्स करतां. आमचे सगळे लिडर्सांक, आमचे सिनियर लिडर आज जे आसा गोंयांत श्रीपाद भाऊ नायक तांकां पर्सनली हांव यशवंत बाब आमी सगळे वचून इन्विटेशन दितले. आमचे समाजाचे ज्येश्ठ नेते बाब दयानंद मांद्रेकर तांचे कडेन हांव पर्सनली वतलो. तशेंच आमचे आमदार आसा सुभाष म्हणजे मंत्री आसा सुभाष भाऊ शिरोडकर, आमचे विरेश बोरकार जे यंग नेतृत्व समाजाचें गोंयांत लाभिल्लें आसा. तशेंच जी तारोलकार मांद्रेचे MLA तांचे कडेन पर्सनली आमी वचून प्लस आमचे बाब किरण खांदोळकर आसा, दिलीप भाई पर्वळेकर आसा, आमचे दयानंद भाई सोपते आसा आनी आमचे यूथ लिडर्स पुष्कळ गोंयभर सगळ्याक आसा. नांवां घेवंक शकचो ना कित्याक खूब नांवां आसा बट सगळ्यांक एकी कडेन हाडप आनी एक युनायटेड भंडारी फोर्स हो तयार करप ही प्रक्रिया हांव म्हणटा की आयच्यान सुरू जाल्ली आसा आनी 24 तारखेर आमकां हाजें प्रत्यक्ष दिसपाक लागतलें. बाब दामू नायक जे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसा हांचे कडेन आमी पर्सनली वतले. मोठे लिडर्स आमचे सगळे आसा. सो तांकां सगळ्यांक समाजाचो जो विशय आसा समाजाच्या लोकांक एक योग्य दिशा राजकारण सायडीक दवरून आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन सायडीक दवरून समाजाचो विशय कशें फुडें व्हरतले हाज्या खातीर हांव सांगता की ही प्रक्रिया आतां चालू जाल्ली आसा. वील बी हॅविंग सिरीज ऑफ मिटिंग्स सिटींग वीथ एवरीबडी. कोणाचेच कांय कसले आदले जे विशय आसा कांय लोकां कडेन म्हजे स्वताचे विशय आसतलो ह्यो सगळ्यो सायडीक दवरून प्रत्येकान आपलो स्वताचो स्वार्थ सायडीक दवरून समाजाचें हित राखपा खातीर जी कितें पावलां आमकां घेवपाक जाय ती घेवप आमचे कडल्यान सगळे कडल्यान जातली.